अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वसरिक आमगेल मोगा वीक्षकाक मोगान स्वागत करताची आमगेल आयची गेस्ट श्वेता कामत डॉक्टर श्वेता कामत म्हणत हानी आयल्याची आमकां मस्त पळय स्पेशल आयटम्स कस की कोरचार आसाची आज मुखार ಸ್ವಲ್ಪ दिसांना रक्षाबंधन येवचें आसा सो ಸ್ವಲ್ಪ प्रिपरेशन्स कोरया म्हणून एक नवे नमुन्याचे आयटम्स आमकां दाखोवचार आसा सो फर्स्ट तुका स्वागत श्वेता हांगा सो MBBS कोर न्हू रांदपान तूं इंट्रस्ट आसा प्लस मस्त पुरा विशय आमगेले कोळचे आसा पळयता राब्याची फर्स्ट आमी हानी आज आम कसं आयटम कोण दाखयता म्हणून पळया सो कसं करतास तू आज फर्स्ट हांव कोथंबरी वडा करता ओके त्या महाराष्ट्रीयन डिश बेसिकली त्या सीजनल आता पावसाळी वेळार लायक जाता कावच्या कुरकुरी जावन ओके सो कसं पुराय जाव काका ताका कोथंबरी सान कट करून घेवन उकलका मागीर एक चणा पीठ ओके इकडे हे जिंजर गार्लिक पेस्ट हे पीनट कडले पावडर हे जीरा थोडे तेल हळदी मिरसांगी पिट्टी आणि थोडे सॉल्ट थोडे उद्दा सो पळयता इंग्रेडियंट्स मस्त इजी अवेलेबल आसता दिसता 15-20 मिनिट्स भितर जाता सो इजीली जावची तसं एक विषय आता मी चढती जाऊन गूगल करची तांची कसं वग्गी कोर येतं म्हणाले सो श्वेता ट्रिपलेट्स आले अम्मा म्हणून पळयताना कळना ती तीन केला म्हणजे खंडित आम्ही ट्राय करूयात सो कशी करची फर्स्ट एक चणा पीठ एक ऑलमोस्ट 150 ग्राम मला कसले कोथंबरी असं तक समजावून ते मिक्स करून घेऊन थोडे उद्दा घालून घेऊन ते पीठ कोण साइड दवरचे ओके त्यामुळे मस्त दाटही नाही मस्त पातळ नाही पळ्या पिठा कन्सिस्टन्सी ओके सो कोथंबरी म्हणा कोथंबरी पाल्लो वय कोथंबरी पाल्लो ओके सो या महाराष्ट्रीयन डिश तू कंची हांव हांगाचीची जाल्यार म्हाका ते इश्ट जाले ते इश्ट जाले खावन सो ट्राय करता ते पावसाळी वेळार कुरकुरी जाता आनी मिगल चेडू हांका इश्ट ओ कितली वर्सां तू चेडू तांनी आता 4.5 ट्रिपलेट्स म्हळ्यार कितली म्हळ्यार चाल्ले चल्लियो वय दोन्ही चेल्ली एक चाल्लो वेदा मंत्र आनी श्लोक वाव नाईस वेद मंत्र आनी श्लोक लायक नावय दवरला तशीची सो कशी मॅनेज करतस तू इतली पुराय म्हळ्यार तुगेले मस्त पुराय आसा विशय उलोवच्या सगळ्या एपिसोडान तू सो ब्युटी कॉन्टेस्ट विनर जावन आशिल्ली आनी ते कसं पुराय कॉन्टेस्ट केले आनी तू कशी डायट मेंटेन केले प्लस चेडू वय ते पुराय कशी मेंटेन म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट एक्चुअली हांव MBBS केलेलो हांगा येना पळय तुला MBBS त्याच्यात तरी मिगेल वर्डिक जाल्ले वर्डिक जावन तातूंत म्हाका इंट्रस्ट आशिल्लो मिगेल बामणाय सपोर्टिव्ह आसा तशी ब्युटी पेजंट आणि स्टार्ट केले 2010 ओके वाटेक जाल मागीर बेंगलोरान स्टार्ट केलें कला मंदिरात गेले आशिल्ले तशें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हणून ट्राय केलें तशी ते टॉप 5 तशें येयली नंतर लायक टॉप 5 येत जाल्यार चिके मुखार वचच्या म्हणून तशी विंगड पेजंट्सांनी पार्टिसिपेट केलें जाल्यार मिसेस मंगळूरू 2019 तो फर्स्ट रनर अप वाव नाईस तर मागीर अनेक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी म्हाका अंतू मिसेस इंडिया मेळ्ळी ऑपॉर्च्युनिटी ओके ताका तंतू विनर जाली क्लासिक कॅटेगरी अबव 30 कॅटेगरी तशी त्या मागेल इंटरेस्ट कडेर विंगड पेंटिंग्स डान्सिंग फोटोग्राफी मस्त लायक प्रोफाईल आसा इवन म्हळ्यार प्रत्येकांत आसा म्हणत न्हू इंटरेस्ट मस्त आसा सो आता चेडून जातरी कशी मॅनेज करता एक्चुअली पुरो चेडून जातरी करतास न्हू व्हेरी गुड ते म्हळ्यार आतां आमकां हेल्पाक जन आसाची जाल्यार म्हाका कसं म्हळ्यार हांव वर्क फ्रॉम होम हांव लॅब करपांत एम्प्लॉय तशी तांगेले रिमोट एम्प्लॉय हांव तशी ते घर कडेन बसून आसतना म्हाका कसले कॉन्टॅक्ट आसना कोणाले तशी म्हाका ह्या पुरो इंट्रस्ट आसतना इट गेट टू गो आउट एंड एन्जॉय एक्झॅक्टली सो एक लायक एक्झाम्पल कोण पुरो लागता चेडू जातर आमकां कसले करूं जायना हिन चेडू जत्तरी प्रत्येक स्टार्ट केला सो एक एक्झाम्पल घेयाचे एक मोटिवेशन पुरा जेन्ना चेडून जातर चेडूं वेरी मस्त कॉन्सन्ट्रेट करून आमगेल निग्लेक्ट करता जाल्यार आमी निग्लेक्ट करूना आमी विंगडाय करता एक लायक पॉइंट सांगला सो आमगेल करता राबू आपल्यास रांदपय करता घरकडे सो घरकडे पुरा रांदप तुझ करता ना केलो स्पेशल आयटम्स केलो हांव करचे केलो मिगेल हस्बंड करता मिगेल हस्बंड लायक डेजर्ट्स पुरे कुकिंग नेक्स्ट आमगेल वासर एक डेफिनेटली पळयत खंडीत सो एक लायक पेस्ट जाला स्मूथ जावन सो हांगा ऑन केलेलो आसा गॅस ताका थोडे स्पून जावे ताका थोडे तेल ओके हक्का जीरे एक 1 टेबल स्पून अजूट जाय जाल्यार सासमाय घालयत ओके कडेरी तांतू म्हळ्यार कोथंबरी वड्यान मस्त वेरायटी आसा तांणी मस्त इंग्रेडियंट्स पुरे घालतात ताची म्हळ्यार मस्त वेरायटी पळयली तांतू म्हळ्यार रायस फ्लोर घालताची टॅमरेंट ज्यूस तेवय घालता जाल्यार हांव म्हळ्यार सिंपलेस्ट काडला सिंपलेस्ट इजिएस्ट सिंपलेस्ट आनी इजिएस्ट फास्ट वय खंडीत कळटा म्हळ्यार पर्सनालिटी तशेंच पूर अंत आसची म्हणटा एक करचें टाइम मॅनेजमेंट कळटा
सो एक सिम्पलेस्ट रेसिपी म्हणला श्वेताना सो ट्राय करे आज खंडित त्याच्यावर रे हे जिरा हे जिरा जात तरी थोडे जिंजर गार्लिक पेस्ट घालायचं ओके उद्या छान छान कडे री आम्ही कोरियांडर घालताची कोरियांडर मस्त फ्राय जावचे ना मला जस्ट चिके बाव खा चिक्केची चिक्के कुरकुरी जला जला ಕಡೆ ಹಜ್ಜೊಟ್ಟುಚಿ ಪೂರ ತೆ ವರ್ಲೆಲ್ಲ ಮಿಟ್ಟ ಪಿಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹಳದಿ ತೆ ಪೂರ ಜೊಟ್ಟು ಗಲ್ಚೆ आमगेल कोथंबरी पल्ल नॉर्मल कसले युनिक एक्झॉटिक कसले विषय ना आमगेल युजुअल कोथंबरी पल्ल म्हणा सगळी दाखय ना ती नेमती फक्त त्या कोथंबरी पल्ल की नाही म्हणून कडे अक्क थोडे मिठसांगी अक्क मिठसांगी पिट्टी वे घाले तर नाही जलर मीठ सांगाय घाले जाय जलर ओके ओके मिरसांगलर मात्र मला कोचोल कोचोल सनसान कोचोल कोण घाल का त्यामुळे ह्या मस्त सान केलेलं मी तेव्हा मिठसांगी पिट्टी घालले ओके नाही जल त्या सम होडोड तोंडा मिळत सो हे कोथंबरी पल्ला बदला की विंगड पल्ले घालणं कोरेत दिसता ना रेसिपीज मेथी मेथीचे पुरे लायक जात टेस्ट ट्राय करूयात आमगेल वीक्षक ट्राय करून आमक सांगताची सो पळया ओके लायक करून भाजून घेतलाय इकडे हक्क थोडे मला हक्क थोडे यांग घालला कसाने पीनट पावडर त्याचे केर पीनट तुगेलेची एक व्हेरिएशन की ऍक्च्युअली असं वन ऑफ द व्हेरिएशन पीनट पावडर म्हणा आमगेला अशीच हरव कडलो घेवचे हरव कडलो घेऊन त्याचे के भाजू येत जाय जला चिके भाजून जात तरी चिके घालाची के कुरकुरी असतात ओके ओके सो तू आता कश केला आहे नॉर्मल चिके भाजीला मस्त भाजी नाही जस्ट रॉ कडलो हाणून चिके भाजीला रॉ कडलो हाणू चिके भाजून मिक्सी घालून पिट्टी केला कडे हक्का बेसन घालते ओ अक्का घालचे वय अक्का घालून जस्ट एक मस्त नाही हां हां त्यामुळे रे बाइंडिंग जाऊ का ना हां वय वय अशी मिक्स करून घ्यायची ना वय जस्ट ओके त्यामुळे मस्त या करू गेला ते अंटू होता वय 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 त्या चिके हून असता तशी त्या चिके बाइंड जल कुळ ते काणगेनो वय रबोन गेन तिके दवर का सैड आक त्या वय चिके नेऊ का त्यामुळे उंडू कर का ना त्याल बाजूच्याक आणि कसं करता म्हण सांगला युजुअली त्या ह्या निवून जातरी एक फ्लॅट प्लेटर घालगेनो केक दुधळी केक कट करता पळा तशी कट करता कट करून डायरेक्ट कट करून तोळे येता जलारी आव राउंड प्रिफर राउंड सो पेशन्स मस्त अस इथे म्हणारे कंची इझी अस पडा दुधळची दवन कट्टकोन खावची बदला की तोळणू दिते सो मक्क गमत खावचाक या जल सेची के हॉड कर का की नका हॉड केला रे ते अंटू होता ओके जलवे इथे आम्ही आमळारी अक्क त्यालाच युजुअली त्या जला तूप पै घालून चिके फ्लेवर का जला तूप पै घालाय ओके पोळोचाकची लायक दिसतस एक मुद्दनी पडा वय आता इकले जल्ले आता चिके न्यू का मला आम्ही ते उंडू करून घेऊन कडे नेक्स्ट टोळचे ओके सो आता कोण ऑइली प्रिफर करनाची ऑफ करची नो गॅस त्यांनी त्या मुद्दूची कोण घेतला रे इतले स्टेजारी मुद्द कोण घेवची वय इतले स्टेजारी मुद्द करून घ्यायचं त्याला ते डायरेक्ट खावचे जाय ना मग चिके पण या कर बेक करत जाय चिकेची स्टीम जो कसले कोरेत स्टीम बदला का ब्रेक केला चिके भाजून घे चिके भाजू का ते फुल रॉ असतं ना करेक्ट ओके त्यामुळे थई पावसाळी वेळा त्यांनी ते लायक तांगेल पर चढवत हे कुरकुरी जाऊन गेला लायक जातं पावसाळी वेळा करेक्ट आता हांगाय जाल्यार आम्ही जाल्यार तुम्ही ते पावसाळी वेळा कुरकुरी जाऊ का बेक कनी करेक्ट एक्झॅक्टली आता त्याल दवरलेलं असं होऊन जाता ना ते या दोन नमुने करत ह्या मला एक फुल प्लेट अंत फ्लॅट करून कट दुधळी कट केलेलं कट करून घेनो त्या कडे री काणगेन खडी तशी कोण घालेत ना जाल्यार ते राऊंड करून अशी आम्ही इंगड कंचे वड करता तशी राऊंड करून घालेत पल्लो जाऊन घेनो चढावत आम्ही कोथंबरी पल्लो चटणी करतो तशी ह्या कोथंबरी पल्लर सीझन आणतो म्हळ्यार एक पटी एक राशी कोथंबरी पल्ल मेळटा अशीची गाडी रनी घेतली म्हणजे लायक 4-5 काटत आणि दिता कसं कोरची म्हणून कळना कोथंबरी पल्ला गुज्जे काम सो अनेक एक लायक रेसिपी सांगला आमक श्वेताना कोथमीर वडी सो पावसाळी म्हणून नाही पावसाळी खावेत ज्याला इमिडिएटली कसं नाही कोणी गेस्ट आयली कोणी कसं नाही करून आम्हाला कोथंबरी पल्ला गॅरंटी असते तो इमिडिएटली केला खंडित आणि आजचेच पुरे आयटम्स चण्या पीठ सो कडले
ये घालणी जाल्यार जाता की पक्कने कडल्या ना म्हळ्यार कसं म्हळ्यार ताका बाइंडिंग जावका कसं नाही तशी ताका म्हळ्यार अनेक रेसिपी वेरिएशन कसं आसा म्हळ्यार राईस फ्लोर घालत ओ ओके त्यावे घालत जाल्यार बेसिक हे असला लायक फ्लेवर येवचे आमी म्हळ्यार हांगा पुरा चढावत आमी घालता चणा पीठ घालून तळल्यार ताका एक फ्लेवर आनी कुरकुरी जाता फ्लेवर आणि पोडी बजो पडी बजो पुरे आमकां चणा पीठ मेन आमगेले घरकडे हाजोट एक चा घेऊन बसल्यार लायक एक हाजोट आमी चटणी वाय करून घेनो खावे चटणी लावून घेन ग्रीन चटणी जाव कंचे चटणी पुरे मिरसांग मीठ पुरा घालाल निघती चटणी पास जाव का म्हणना जाव का म्हणना तेंची असले कोरेत तू करचास की घरकडे ना पा नाही जाय जाल्यार ओके त्यामुळे नारळी तेलान तू तोळचे हा विंगडान तू तोळेत नवा प्रिफरेबल नारळ हांगा चढावत आमी यूज करचे ना तशी ते आमकां म्हळ्यार कोकोनट ऑयल आमकां तितली यूज टू जाला ताजी फ्लेवर चिके विंगड जाल पडला ते हेल्थाक एक्चुअली कोकोनट ऑयल म्हणतात फर्स्ट पुरा मस्त म्हणता कोकोनट ऑयल पिवचन जाल्यार ते रिसर्च चेंज जाता आसता चेंज जाता आसता कसं नाही असल्यार मितींत असल्यार कसं नाही जायना मस्त सो एज अ डॉक्टर तू कितली फॉलो करते आपला डायट रिस्ट्रिक्शनचं प्रयास की आणि ब्युटी कॉन्टेस्ट काही वत्त म्हणता ना नाही हांव म्हळ्यार फॉलो म्हळ्यार तितलें म्हाका डायट जायना एक्चुअली ते हांव कसं करता म्हळ्यार आय प्रिफर इटिंग अँड देन डुईंग एक्सरसाइज सो कॅलरी लाईफ आजची एक खाऊन गमत करायची म्हण लायक डॉक्टर मेळ्याचे आमकां ओटू तेन सांगला म्हणकेची लिमिटर असल्यार वय वय लिमिटर असतं कसं नाही असल्यार आता इवन जाल्यार शिल्पा शेट्टी जाल्यार ती नाही पळत तिगे डायट बुक पुरा पळयला मस्त कडे लास्ट कसं नाही देसी डायट म्हणतात देसी डायट म्हळ्यार पुराय असता इन बॅलन्स वय वय इन बॅलन्स त्याची गोल्डन ब्राऊन जावका ओके हां तो बेच्चे कसले ना मध्ये आपण जस्ट अशी गुंडायला जाल्यार पुरप गुंडाचो वय 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 सो त्याग जण चेडवा घेऊन अशी पुराय रांदपणी करताना जोर करता असता तांकां लागी येवन कशी म्हणून तांकां इंटरेस्ट असता आनी निमगीत आसता कसं करता असता तू नव्याची म्हणून सो कशी म्हळ्यार डिलिव्हरी काही कशी ट्रिपलेट्स म्हणताना गोत आशिल्ली की फर्स्ट कशी ट्रिपलेट्स म्हणून गोत जाल्यार म्हळ्यार आमगेले सगळे फॅमिलीन ते कोणाके गुर्तचेले कोणाके ना फरकान मात्र ओके ट्विन्स आसा की तुमगेले ना ना कोणी नाची ओ तशी आमकां म्हळ्यार आमी कडेन कशें केलें ते बुक्स मेळटा न्हू आमी ते बुक्स वाजून हाडून तांतू कशी मॅनेज करचे जाल्यार कसं नाही वाजिल्यार समेत आमगेले एक्सपिरियन्स इज डिफरंट फ्रॉम व्हॉट इज इन रिटन इन द बुक सो कशी मॅनेज केली भारी कष्ट जावन आसा स्टार्टिंग बट अनइझी इथे म्हळ्यार एका पटी एक कशी केले जाल्यार तेंची म्हणचे एकल्यान बरें जाल्यार अनेकल्यान नोट्स त्या पुरो तांणी म्हळ्यार तिके होड जातना मॅन दे विल प्ले विथ देम त्या पुरो जाता जाल्यार फ्रेंड सोदून वचूका म्हणून वय वय त्या कसं स्कुलान निघाला तांकां तशी तांकां ते हांव तिगे लुटू बसता म्हणून दे आर यूज टू इट बाकीच पुरो जेन्ना क्लासार रडता आशिल्ली आमी रणीची सो क्यूट म्हळ्यार एक खुशी जाता आयकुच्या ट्रिपलेट्स म्हणटनाच पळा दोन जण पुराय कडेन सो लढाई असता की तशी अयो लढाई आसता आमी अंपायराचे घरकडे सो एक गंमत असेल ना तुमगेले घरकडे सगळो दीस तांगेले पार्टी चेंज जाता आसता एक पाटी दोग जण एक पार्टी अनेक पार्टी जाता आसता म्हळ्यार लढाई करची वय 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 सो एकलो चल्लो दोग जण चल्ली कोणे येऊन ना आमी सुरेला केला चाललो एकलो पाप एकलो आसता दोन चेल्ली आसाची म्हणून त्याला पुरो इक्वल आसाची सो इक्वालिटी जाता इक्वालिटी आमला तिगेले आमगेले डिलिव्हरी प्रिमॅच्युअर जालेले 32 वीक्स सारी युजुअली प्रिमॅच्युअर आणि म्हाका म्हळ्यार ते लास्टाक ब्रेथलेसनेस आनी जावन गेन कडे लास्ट प्रिमॅच्युअर 32 वीक्स म्हळ्यार एक्चुअली मेगेले डेट आशिल्ले डिसेंबर एंड ओके तशी तांणी म्हळ्यार कडे ओके आनी जायना तिका डिलिव्हरी करूं ओ सो तशें जालें युजुअली ते तशें वय 1 मंथ NICU येवन तशिल्लीची ओके ते आमी म्हळ्यार डिलिव्हरी जालेले हेब्बाळ बेंगलोर ओ तेय आशिल्ली तेन्ना NICU जावन कडे घर कडे येवन ते पुरो जणांनी म्हळ्यार पुरो जण ಒಟ್ಟು रोड सुरू करतात त्यांना आमकां कशें जाता आशिल्लें कडे आमी चार्ट आनी मेंटेन केला कशी कोणाक कसा दिला खावच्याक कितलो दिला कसं केला म्हणून म्हळ्यार त्याक जण 4-5 जण पर्यंत कोणा दिला म्हणून कळकना सो आमगेले वीक्षकांत हे कोणे आसा म्हण जाल्यार तांकां एक लायक एक्सपिरियन्स्ड अम्म मेळ्ळी सांगूक कशी म्हणून मागीर लायक कोण मॅनेज जालें ना आतां कशी हे जालें ते गोल्डन ब्राऊन जालें जालें त्यामुळे क्रिस्प जालें जालें ठीक आहे पडताना गट्टी गट्टी जालें म्हळ्यार ह्याजेन दवला ना पळोवच्या का इनवायटींग आसा खावया म्हण दिसता आता न्ही आमी हांगा गेले म्हणटा पावसाळी वेळार आमकां कसले कुरकुरी खावया म्हण दिसता कितले डायट फॉलो केला समेत जाल्यार ह्या चिके म्हाका दिसता ओके म्हणून कोथंबरी पल्ले आसा आनी मस्त कॅलरी ना जाल्यार ऑलमोस्ट 400 कॅलरीज तिकले ओट नाही खाता ना मी मस्त कॅलरी नाही पळयना
हांव मस्त डायट म्हणून कसं नाही फॉलो करत ना हांव कसं नाही रेग्युलर असतं ते खाता जाल्यार उणे ओके आता घरकडे सलाड आणि तसेल पुरा असला री आता हांवें म्हणलं की आता हांवें केला री म्हणजे एक देव दोन खाता आता हें केला रे हांवें चड केला री नेक्स्ट तिके उणी खाता तशी मॅनेज बॅलन्स करता वचुका म्हणून आणि एक आणि आमकां म्हणल्यार शीत न्ही सोडू जायना हांगा मेन आम शीत पडतना एक्स्ट्रा पट्टा बुगजाचे सुरू जाता करेक्ट आणि ते अवॉइड करून घेऊन विंगड एक्स्ट्रा खावची बदलाक तेंची थोड्या केलाची एक एक पोर्शन एक एक पटी खाल्ल्या रे एक पटी पळय मेळ्ळी म्हणून म्हळ्यार आस इतली करून दवरला आता मी डायट म्हणून सांगचे आणि शीत खावचे ना जे म्हणून पुरा मस्त टका डायट करता ते कसं जात म्हणून हांव ट्राय केला मग जल्ला विंगड चड खाऊन वय विंगड करता एक डायट फॉलो करता आशिल्ली तांणी मला शीत खावचे ना म्हणून कडे हांव शीत अवॉइड केलं कडे म्हाका कितले पोटा बुक जाता स्वीट खावचे सुरू केला ताजे बदला त्यामुळे कार्ब्स क्रेव जाता त्याच कडे लागले नाका ताजे बदला थोडे शीत केला रे नो प्रॉब्लेम ते मॅनेज जावन वता नाजाल्यार डबल खावन घेवन एक्स्ट्रा वेट जावं एक्झॅक्टली सो एक लायक परमळीची कोथमीर वडी श्वेतान आमकां शिकोवन दिला सो खावच्या रेडी जाला की म्हणून ट्राय कर लायक एक पाव सो एक ग्लास च्या आणि एक कोथमीर वडी ओटो असल्या री आणि कसं जाऊ का खावन पळयता कशें जाला म्हणून म्हळ्यार म्हणजे कोथंबरी पाल्या लायक फ्लेवर्स तोंडा भितर येता त्यामुळे ते फ्राय करतना चिक्के मस्त फ्राय केला ते करपाता तशें जास्त फ्राय करता आणि कडल्या पिट्टी खंडित घाल का ताजे एक विंगड परमळ येता नेनातल्या आमी युजली हिंगू त्यामुळे आम्ही ते पुरा रोस्ट करता रोस्ट कोण कडे फ्राय केला निमित्त ताची क्रिस्पीनेस येता म्हाका दिसता स्टीम्ड लायक जेवच्या पुरो आमगेले तायकेल्या मुद्दोनी खाल्ल्या तेव्हा लायक जेवच्या पुरो हें ऑयल फ्रायड नाक तुमकां ऑयल तुमी तळलेलं खायनाची म्हण जाल्यार बेक करेत बेक केल्यार लायक सो मस्त लायक जाला ह्या पुरो सरो भितर तुमी एक सना ब्रेक घेवन येयाची डॉक्टर श्वेता आमगेल खातीर आनीक एक रेसिपी दाखोवचार आसा सो स्टे ट्यून्ड ಉಫ್ ಬಿಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಗಿದೆ ನನಗಂತೂ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಮಾಡೋ ಅಡ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಹಾ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಗ ಸಹ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತದೇ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲದಲ್ಲಿ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕ ರುಚಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ಸ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಅರುಣ ಮಸಾಲ वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक एक लायक हुनीची कोथमीर वडी खातरी आता डॉक्टर श्वेता आमगेल खातीर कसकी स्वीट करता सर मिगेल खातीर तुम्ही ट्राय करून पळयाची रेसिपी ती सांगता सर फर्स्ट ऑफ ऑल कसं आयटम आणि ताका कसं पुरो जाव का म्हणून निमगुया लाईट मँगो चीज केक म्हणजे चीज केक युजली मस्त हॉट असता तो ह्या लाईट म्हळ्यार जस्ट तुमकां कितें जाय थोडे खावचे तुमकां मस्त खावका म्हण सगळे केक खाण खावका म्हण तो आय एम मेकिंग इट इन अ स्मॉल ग्लासान करचे आणि थोडे आयटम सना पोर्शन 1 to चका इजी जाता ओके सो कसं पुरो जाव काका तक्का हे डायजेस्टिव्ह बिस्किट कंचे डायजेस्टिव्ह बिस्किट जाता मारी असता कंचे जाता ते ह्या व्हॅनिला एसेन्स ह्या पावडर शुगर कॅस्टर शुगर हे हंग कर्ड म्हळ्यार धंय बांधून घेनो ते दवरका फुल उद्दा वचून जाता रे ओवरनाइट ह्या एक 400 ml काडला कर्ड म्हळ्यार ते ऑलमोस्ट येताना 200 उद्दा परत देवन परत जाता ह्या मँगो जॅम खंचे जॅम जाता म्हळ्यार खंचे फ्रूट काडता पळय ताजी जॅम माडका तू मिक्स्ड फ्रूट केल्यार मिक्स फ्रूट स्ट्रॉबेरी केल्यार स्ट्रॉबेरी जॅम तशी सो खंचे या मँगो बदलाक विंगड कसं यूज फ्रूट जावेत म्हळ्यार स्वीट जावका तिकल्याची अल्टिमेट म्हळ्यार हे क्रीम चीज हांव ब्रिटानिया कडेन मिल्की मिस्ट खंचे ब्रँडात जाता त्या कोट बाइंडिंग आका ते मध्येले तो ह्या 3 लेयर जाता म्हळ्यार फर्स्ट एक लेयर बिस्किट असता ताजेर मध्ये क्रीम चीज व्हाईट कलर लेयर असता ताजे वयरचे लेयर फ्रुट्स असता ओके सो रक्षाबंधनाक एक रेडी कोण दवरचे तसलेच एक रेसिपी या फुल दिवस कोण दवर का तशेंच की कुडले खावचे कुडले कोण खावेत सेटिंग ना त्यामुळे तुमकां तिका थंड जाय जाल्यार तिके करून घेन एटलिस्ट एक कोरो मस्त वेळ वच्चे ना जाल्यार ते ग्लासांत आनी घालून घेन ताका तिके इमिडिएट कोण खावेत सो इंग्रेडिएंट्स पळयल्यार मस्त इजी से आसा चिल्ड्रन समेत कोरेत हांव तू कुकिंग कोरोस की कसं कुकिंग ना नोट करयाची तुमगेले स्कूलान तू कुकिंग विदाउट फायर कॉम्पिटिशन आस म्हण जाल्यार डॉक्टर श्वेतान सांगेल ही रेसिपी खंडित ट्राय करयाची सो पळय आमी हाजी मेथड कशी जाता म्हणून तो आता फर्स्ट हांव एक डायजेस्ट बिस्किट काडला त्यात समा पुड्डी करका ओके त्या तुम्ही कितले क्वांटिटी म्हणून सांगल्यार तुमकां कितले ग्लास वायज करतात तशी तुमकां कितले जना करू आसपला ताजी हिसाब बरें हें केला जाल्यार म्हळ्यार हांव फुल पॅकेट कट करता
आता एकल्या जाल्यार एक 2-3 बिस्कीट पुरो Yes, yes. तशी तुमकां जाय त्यामुळे जाल्यार तुमकां खंयची ग्लासान घालताची कशी घालताची ताजेर डिपेंड युजली हेंची प्रोसेस इवन फॉर द अदर बिग हॉट चीज केक करची जाल्यार बाय. जाल्यार त्या तांतू राऊंड न्हू Round ताजी हलतारी ते वय, करताची कित्याक कितली क्वांटिटी जाय कशी हांव तशी आमकां आमकां कितली जाय कितले कितले करेत आता आमकां केन्ना एक अप्रुपार एक खावका म्हण जाल्यार स्वीट खावका म्हण जाल्यार म्हळ्यार तेन्ना थोडे थोडे क्वांटिटी तुमकां करून कळटा सो अशी प्लास्टिका भितर घालून पुड्डी वय, केल्यार easy. इजी उसळना काम आवरलें न्हू मागीर वय. क्लीन करचें सो तोट्टो बॅन जाला जाल्यार असल पुरो यूज करेत सिंगल यूज प्लास्टिक्स मात्र यूज करू नजे पण तसं नाही पेपर घालयता पेपर एक वाले ಒಟ್ಟು आमकां म्हळ्यार ते हें जावका पिट्टी जावका फुल पिट्टी जावका बुने त्याची के क्रिस्पी आणि तशी क्रंची मिक्सी घालू जायना मिक्सी घाला जायना पीठ त्यामुळे बिस्किट तोंडा मेळका करेक्ट सो एक लायक मेथड आमकां सांगून दिला तोट्ट्या भितर घालून लाटोडी ना अशें केल्यार बिस्कीट त्यामुळे हाफ 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 कट कट जावका सो चिके ताजे टेक्स्चर ओर का म्हणून सांगला बळा, म्हळ्यार रुलावसी अशें जावका ओके 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 अशें काण घेवचें ना त्यान ते आमकां बिस्किट ते 3 लेयर वय, त्यान एक लेयर क्रंची असता एक लेयर सॉफ्ट वय, असता वय. एक लेयर हे मँगो फ्रुट्स असता एक्सप्लेन केलेलं तितले मिगेल तोंडा चड उद्दा येता म्हळ्यार चीज केक म्हणून आमी वचून पुरे बेकरी वच्चे घेवचे खावचे भायर दुकान हाडून खायाची नाही म्हण नाही जाल्यार घरकड केलेलं तितले हेल्दी कसले ना आनी प्रति एक आयटम कसो घालला म्हण आमकां करेक्ट गोत्त आसता सो इतले लायक एक आयटम शिकयता आसतना नोट करायचे इन्ग्रेडियंट्स आनी ट्राय करून आमकां सांगयाची आमगेल्या फेसबूक पेजारी युट्यूबारी आसा यूथ ऑफ GSB पेजारी आमगेल वासरी अरुणा मसाला प्रेझेंट्स आमगेल वासरी आता ह्या एक लेयर जाल्यात आता नी सेकंड लेयर ओके सेकंड लेयराक एक हंकर्ड एक क्रीम चीज थोडं साखर आणि व्हॅनिला एसेन्स ओके हंकर्ड म्हणा तू ते घरकडचे धंय वय, वय. हँग केलेलं घरकडे केलेलं धंय नाही ना नॉर्मल भायले हाडलं भायरतल्यान हाडत सो आमगे युजुअल ते टिन्नान ते सेट करड ते डायरेक्ट यूज करत की 400 ml असते वय, वय. त्या सम खर्ची पण बांधून ओव्हरनाईट दवरता ते फुल सम देऊन ते ह्या मात्र व्हरता लायक सॉफ्ट सॉफ्ट जावन असता आता ह्या हंकर्ड आम्ही कितले 200 ml काढला रे हक्क ते एक बॉक्स मेळता हां ओके 200 ग्रामसाचे वय हा वय वय ओके 100 ग्रामचे जाता हां सो मेन इन्ग्रेडियंट क्रीम चीज म्हळ्यार चीज केक binding, cheese cake. ओके ओके कडाक थोडं शुगर घाल का समा पुड्डी करून घाल का शुगर ओके आणि ते शुगर आमकां मस्त स्वीट नाका म्हण जाल्यार ह्या क्वांटिटी एडजस्ट केला जाल्यार हां हां तांतू कितले जावं तितले वय, टू तितले टेस्ट कितले आमकां मात. कितले अगत्य आसा तितले घाले जाले थोडे व्हॅनिला एसेन्स स्पून जाय आता ते फुल्ल समा मिक्स करका आता एक लायक केकाचे हे येतस म्हणा व्हॅनिला एसेन्स घाली कुठले साधारण आमकां केकाचे पोरबळायचे स्टार्ट जाता सो प्युरली वेज पुराय इंग्रेडियंट्स एक कसले केक म्हणटाना आमी युजली लायक एग घालून करका वय, वय. हे एक नवे टायपाचे कपान करचे केक जाल्यार एक हें कसं म्हण सांगल्यार त्या परा कसं नाही ह्या वरूनच वय 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 कंटेंट हे अशें कणकण लम्स वरूनच ते स्मूथ जावन येवका टेक्स्चर अशें एक हें करून घेवका न्हू बाइंड करचें एक वय, मानस bind असेल काम सो ते दोळ ते आमी श्वेताले आनी एक मस्त पुरो विशय असे म्हणलेले हा उलोवच्याक मस्त अवॉर्ड्स मेळ्ळा श्वेताकच सो कसं पुराय ते म्हणून तिगेले तोंडान ऐकूया ते म्हळ्यार उडगा जवळ म्हाका कश्ट जाता सगळे तितलेच विशय येऊ So, सांग श्वेता आमकां सो मिगेल रिसंट अवॉर्ड्स एशियास टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएन्शियल वुमन मागीर परफेक्ट वुमन अवॉर्ड आणि पयलीं डॉक्टर्स डे जाल्लो डॉक्टर्स डे ते दिसू म्हाका हें म्हणलें डॉक्टर अँड मॉडेल म्हणून वाव ताका वुमन लिडरशीप अवॉर्ड ऍक्च्युली म्हाका हांव सांगतलें मी हांगा काण नीट जाता यो देवा इतली पुरे कोर न्हू आमगेले वाचले कायला व्हड विशय तशी स्टार ऑफ GSB म्हण येता ती So, इतली प्राऊड फील जाता आमकां असले एक टॅलंट आमगेल्या मध्येंत आसा म्हणून म्हाका दिसता यूथ ऑफ GSB तसले असले एक स्टेज मेळना आशिल्ले जाल्यार आमकां मस्त पुरो विशय कळना आशिल्ले जनाले टॅलंट नाही म्हाकाय जाल्यार वासरी एक लायक एक
प्लॅटफॉर्म टू शोकेस मिगेल Yes, टॅलेंट सो मस्त खुशी जाता तुम्ही तुमगेले की ऑपॉर्च्युनिटी सोडकाची येयाची हांगा तुमगेल विषयी सांग्याची रांदप करची आसता केन्नाय बट तुमगेल टॅलंट्स विंगड कसो प्रयास म्हण आमकां खंडितय कळटा येवची मनस म्हणजे जाल्यार 8296230904 फोन जो व्हॉट्सॲप करायचे ना तू कशी आमकां अप्रोच जालें Yes. तशीची म्हळ्यार मेन म्हळ्यार तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटी दितात न्हू ते आमकां मस्त खुशी जाली आमकां असल टॅलंट्स आसता म्हणून आमकां कळटा आमकांय मस्त प्राऊड फील जाता Thank you. एका पशी एक लायक म्हळ्यार इव्हेंट्सय जाता आसा प्लस आमकां कळटस आमगेल आणि ऍक्च्युअली मस्त टॅलेंट असतात ज्याला तांकां प्लॅटफॉर्म मेळना प्लॅटफॉर्म मेळना वय आणि केला कडेकडे कसं जात म्हळ्यार त्यांनी प्लॅटफॉर्म असता टॅलेंट असता जाल्यार त्यांनी येनाचे मुखार वय मुखार येनाची अर्द वासरीन तू एक्चुअली त्याच जेवचे म्हळ्यार जनान म्हणचे यो कॅमेराच न्हू गो म्हणून तुका कसो फील जाता सांगा एज अ तुगेले एक वासरीशी फील जायना येस 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 सो कम्फर्ट मस्तच कांय भिवू नाकाची येता राब्याची आणि मोस्ट ऑफ द टाइम आम्ही मेळचे उलोचे पुरा बेस्ड फ्रॉम फ्रॉम वासरी वय करेक्ट ते करेक्ट कसं कसं केलं आता आम्ही ज्याला विंगडाले उलयताना फर्स्ट सुरू करतात आजी कसं रांदाय कसं केलं आजी कसं स्पेशल वय. तशी कडे त्यानं उलोन उलोन कडे फ्रेंडशिप वय खंडित तुगेलाच ते एक स्पेशल तू त्या दिवस केलेलं पळय लाय जेलेलं म्हणून स्टार्ट करूक एक लायक विषयी कोण कोणाल विषयी उलोच बदला रांदपा विषयी उलयत बेस्ट कसं लेना सो आणि आम्ही जीएसपी जेला मित्र आमकां रांदा फर्स्ट येवची फर्स्ट रांदप केन्ना आमी खावच्यान तू मस्त इंटरेस्टेड आसाची सो जाताच होत्या वय त्याच्यात जालें ऑलमोस्ट जाला ओके सान 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 लम्स आसा त्या समा हें जावका म्हळ्यार त्या अंत येवचे ना तोंडा येवच्यानाचे ओके त्या म्हळ्यार बेक करतना ते ओके नो प्रॉब्लेम जाल्यार बेक करना अशी करची न्हू तशी ते हें येवचें ना सो तो अवॉर्डचा विषय जाल्ल्या इतले पुरो विषय पुरो जाल्ल्या ताजी नंतरय कसले आस की असं कसले हांव म्हळ्यार ही पोएट्री आनी बरयता पोएट्री वाव ते आमगे टॉप 100 आनी लेडीसान बरयलेले पोएट्री म्हणून एक बुक रिलीज केलेले तांतू हांव मिगेल हें आशिल्लें पोएट्री कसं ते बुका नांव ते स्वाईप पेज आसा 100 फिमेल म्युजिंग्स म्हणून ओके तशी तांतू म्हळ्यार इंग्लीश आनी कन्नड दोन्ही बरयता तांतू इंग्लीश आशिल्लें म्हळ्यार ऑल इंडिया लेवलार आशिल्लें ओके कडे त्याच्या तरी अनेक कॉफी टेबल बुक आम्ही रिलीज केलेले ताजे नाव हस्तलिपी हस्तलिपी म्हळ्यार हातांत केलेले म्हणून तशी वाव, सेल्फ क्रिएशन सो तांतू कसं नाही पोएट्री पेंटिंग्स मागीर फोटोग्राफी त्या पुरा बायल मनशाले म्हणू की नाही ते आमगे लोन हांगा लोकल ओके लोकल तशी रिलीज केलं त्या फेब्रुवारीन तो रिलीज केलेला आम्ही फेब्रुवारी 14 ताक ताका लायक रेस्पॉन्स आशिल्ले म्हळ्यार म्हाका मिगेल त्या रिलीज करचे बिहायंड कसं म्हण सांगल्यार म्हाका टॅलेंट आसा तशी पुरा जनाका स्टेज स्टेज करेक्ट एक्झॅक्टली वय तशी तू विंगडांक तांतू इन्वॉल्व करून व्हेरी नाईस त्याला म्हणलं आता हांव म्हाका पेंटिंग एक्झिबिशन दवरका म्हणलें की हांव पेंटिंग करता पेंटिंग करता आणि कसं कर ना म्हणून मुच लायक डान्सिंग तशी मल्टी 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 टॅलेंट आता हांव एक एक्झिबिशन दवरका जाल्यार हांव 20-25 पेंटिंग्स करता त्याला तशी मस्त जन आसता जाल्यार ग्रुप सेरून करतना एकल्यान देव 2 केल्यार पुरो जाता ते कॉस्टय वर्कआउट जाता आनी तांकां हांवें प्लॅटफॉर्म मेळटा तशी की एक्झिबिशन्स आणि हांगा केला केला ते चित्रकला ते वचून सिक्कून कडेन हांगा एक्झिबिशन केला मंगळुरान ते केला जाल्यार आत्ता न्ही मस्त पुढे ओके सो मस्त पुरो आमकां विषय कळ्ळे हांगा एक्झिबिशन चलता आसा तुमगेल कसले आर्ट आसा तुमकां जॉईन जावका एक्झिबिशन जाल्यार श्वेता खंडीत कॉन्टॅक्ट करायची तुम्ही फेसबुकार कमेंट घालयत तांगेले नंबर घेवत सो नेक्स्ट एक्झिबिशनाक तांकां इन्वॉल्व करूयात मस्त जन ऍक्च्युअली मंगळुरांत मस्त पळय मस्त आर्ट गॅलरी आसा मस्त आर्टिस्ट आसाचे जाल्यार तांणी पुरो जन मुखार येनाची कोण कोणाक पुढे जाल्यार एक कुडला कलावळी म्हणून करता आशिल्ली ती कद्री पार्कात त्यात राबले त्या जाल्यार लायक ऑपॉर्च्युनिटी आशिल्ली पुरो जनाक सो श्वेतान एक इनिशिएटीव घेतला सो लेट सी मुखारी आमगेले वीक्षक आमकां कॉन्टॅक्ट करतलीची आनी येतलीच खंडीत सो लायक एक पेस्ट हें जाला न्हू मिक्स जावन रेडी जाला स्मूथ जावन या सेकंड लेयर ओके ताका ताका शुगर आणखी जाय जाल्यार घालून घेवत नाही जाल्यार सोडत कितले टिकले डिपेंड जाता ओके आता थर्ड लेयर हां थर्ड लेयर कसले ना एक बाउल काढचे बाउल काढून ह्या दोन मिक्स करचे ते मँगो जॅम मँगो फ्रूट खंयचे फ्रूट काढता ते ताजे जॅम इंग्रेडियंट्स पळोवनूच चेडू खंडीत ट्राय करतली सो ह्या पाटी रक्षाबंधनाक सಣ್ಣ सಣ್ಣ भयण्यान तागेल्या अण्णा खातीर विदाउट कुकिंग करची तसं एक लायक रेसिपी आसा ट्राय करयाची आणि आमकां खंडीत सांग्याची केला तुम्ही म्हणून आणि खंयचे आंबो घालत कसले ओके आता तू खंयचे तोतापुरी तसल कसले ना मल्लिका ओके मल्लिका मेळटस आता सो त्या यूज करत नाजाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳ್ತಾय चड मेळची म्हळ्यार तोतापुरी ना वय वय
सो तेव्हा तो यूज तपरे स्वीट साक मस्त तिकले यांजे जायना ओके सो मल्लिका यूज केला मल्लिका जो अल्फोन्सो खंयचे घालीत अल्फान्सो, वय. सो मँगो घेतल्या मँगो जॅम स्ट्रॉबेरी घेतल्या स्ट्रॉबेरी जॅम strawberry सो तशी तुम्ही उडगास जाऊन घेऊ का त्या चीज केक करची का तिने सो चीज केक मस्त मोलयस ऍक्च्युअली भायर वय, वय, आमकां वय. केल्यार लायक वर्कआउट येतात घर आणि ती चीज केक म्हणजे युजली हॉट जाऊन वय, राऊंड वय, असतात वय, ते वय. तितकी खावचे जायना खावचे ऐकल्याक. जायना, मस्त वय, हेवी वय, जातात वय. सनसन portions. सनसन केला री तुमका कितले जाय की तिकले करून खावेत सो आतां कशी करची प्लेटिंग वय आत्ता जाल्ले हें करून गेले रेडी जाला आत्ता हें ग्लास आत्ता हांव क्रीम चीज ग्लासान करता Okay. सो लाईट न्हय वय, वय, वय. कितले जाय केक एक पर्सना कितले जाय की तिकले तितलेच. खंयचे ग्लास म्हळ्यार ग्लास असल टायप कलर लायक दिसता छंद तीन दिसता, लेयर वय, वय. फर्स्ट लेयर बिस्किट Okay. डायजेस्ट बिस्किट आम्ही कमा पुड्डी केलेले ओके ओके सो विथ द क्लास आयचे म्हाका एक क्लास कशी कोर का म्हणून या पुरवा वय पुरो आत्ता मी सेकंड लेयर या घालचे क्रीम चीज क्रीम चीज दही ते मिक्स केलेले पुरे सो ಕೆಲವು ಜನ ದही जायना तेन्ना कसं करतली तांणी कळना दिसता न्हू दही घाला म्हणून कळना. मला मिगेल पुतू एकलस एक्झाम्पल दही मागीर मुखार म्हळ्यार मस्त वेळ दवरली कुले आमशेचे पुरा जात की ना, ना, ना तसं हांतू कसले जायना. जायना ना, ओके सो कितले दीस दवर येते कोर्न एक पटी त्या एक 1 वीक ते दवरता फ्रीजरान दवरत ओके फ्रीजरा दवर खंयचे ये सगळेची हा हें दवरता बा काय फ्रीजा कोर्न दवर येत फुल दिवसूच कोण हा, दवर कोण येत दवरत. ओके आता पायानी गेस्ट सण येता समन जाल्यार आधी कोण दवरत ओके या तुम्ही हंतूय घालत कसं पाइपिंग कोण हंतूय घालत त्या इझी जाता त्या इझी जाता स्पूनान तिके कष्ट जाता जाल्यार म्हळ्यार म्हणके पुरो लेयर्स लायक क्लियर दिसता मागीर वेच्यान पुसून काडयत वय, ना वय. लागिले सो ह्या पोर्शन तुम्ही खावचे घरकडे एकल्याक एकल्यान दोन्ही खावेत दिसता मागीर म्हाका पळयतना तशी दिसता मातसो लायक जाताले म्हणून सो म्हाकाय शिकयला श्वेतान कशें कोरता म्हणून स्पून ऑर्डर हें सांगलेलें कप न्हू पुरकी फ्लॅट करका फ्लॅट कोरका या चेडू धांवन धांवन येतलेची खावच्याक तितली चंद दिसता आत्ता थर्ड लेयर येता ते फ्रूट आनी जॅम मिक्स केलेले लेयर सो ब्लॉगिंग हें ते पळय आतां लेटेस्ट ट्रेंड कसले ट्राय केला की ताका एक पुरसत मेळ्ळी की म्हण म्हाका ब्लॉगिंग केलेले मस्त वच्चे ओके ओके म्हाका तंतू पुरांतू इंट्रस्ट ना मागीर डॉक्टर जावं का म्हणून कशी तेदना आतां आसा म्हळ्यार तेदन म्हळ्यार बरी इंजिनियरिंग आनी डॉक्टर दोन्ही ऑप्शन आशिल्ले आमकां गोतना विंगड कसं कोर येता म्हणून वाव इतले चंद दिसतास म्हळ्यार ताका कंचे फ्रूट घालत कंचे फ्रूट घालून आता सीजन आला मँगो न्हू मँगो जाल्यार मँगो घालत तशी स्ट्रॉबेरी वेळार डिसेंबराक करता म्हणजे तूं स्ट्रॉबेरी घालत सो आमगेले रक्षाबंधन प्रिपरेशन्स जाताच तुम्ही करयाची घर कडेन आनी इतली चंद दिसता आसा तुम्ही पक्कनी असल कुपी ग्लास ना चेडू आदी म्हणजे जाल्यार प्लास्टिकाचे आमगेले ट्रान्सपरंट ग्लासान तुम्ही पक्कनी ट्रान्सपरंट ग्लास वय वय सो हें आतां रेडी जालें लायट मँगो चीज केक वाव हांव रेडी आसा खावच्याक सो लेट स्टार्ट एक तूं एक हांव घेवन न्हू ओटूच बेसन फस्ट तूं सांग कशें जालां तें कशें खावका म्हळ्यार ओके ओके लेयर लेयर सगळे ऑल 3 लेयर्स ಒಟ್ಟು ಕೊಂಡು ओ येव का न्हू आमगेले हें गडबड आवडगास येता त्या म्हळ्यार एक बिस्कीट येता एक ह्या येता कडेर मँगो व्हेरी नायस मस्ट ट्राय म्हण येता आनी रक्षाबंधनान तूं केली म्हणजे जाल्यार अण्णान चड 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 गिफ्ट दिवचे आसा ट्राय करयाची तूंय खा शेता सो इट्स एक्सिलंट आनी तीन म्हळ्यार म्हणकेची विंगड विंगड फ्रुट्सान ट्राय करयाची फ्रुट्स कोण खायनाची तांगेली पोटान तूं वता चेडवांक मस्त खुशी जाता
लायक असं हांव ते केन्ना सरोच म्हणून थिंक करता सर जाल्यार ताचे पेक्षा फुडें इतले लायक 2 रेसिपीज आमकां सांगिल खातीर डॉक्टर श्वेता कामत हिका मस्त 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 धन्यवाद आनी तिगेले दिनाचे दिवसाचे 24 hours आनी चड ऍड जावो म्हणून हांव मागता आनी मस्त प्रयास तिगेले प्लॅन्स करचे सो जावो ऑल द बेस्ट आनी मस्त खुशी जालें मस्त प्राऊड जाता आमगेले एक कम्युनिटीन असल पुराय टॅलंट्स आसाच म्हणून म्हाका मस्त खुशी जालें आय होप तुवें गमत केलें डेफिनेटली आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिलेल्या मस्त थँक्यू सो थँक्स अ लॉट तुमकांय आमगेले वासरी पळयलेल्या धन्यवाद धन्यवाद